जेसु मोगाना आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका उर्पे सागोरा आराधन तुका येसूड वोंडरा आराधन तुका जेसु मोगाना आराधन तुका जेसु दयाळा आराधन तुका उर्पे सागोरा आराधन तुका येसूड वोंडरा उंड्या रुपार तुलिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटोन आसाय कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवित्र सांगात तुजो दिवोन आसाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो उंड्या रुपार आमच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटा दैवीक तसो मोग ह्या पवित्र सक्रामेंता मारिपात ह्या आराधना वेळार तो आमकां वांटून आसा ताच्या कृपेन आमकां हर एकल्याक तो नेटयता ताची कृपा आमकां पुरो मोगाचें न्हू ताची कृपा आसा जाल्यार आमच्या दिसपट्या जिवितांत कितेंच उणेपण आमकां ना आनी दिसपरतो सांगात तसो जेजू आमकां दिता आनी तसो जेजू ह्या उंड्या रुपार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा तर ह्या उंड्या रुपाराच्या त्या जेजूक आमी पळोवया त्या जेजूक आमी देखया खरेपणी तो आजार आसा म्हणलें आमी ओळखून घेवया आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया नमन करया स्तुती करया उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पोवी सांगात तुजो दिवून आसा कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पोवी सांगात तुजो दिवून आसा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका येसूड वोंडरा आराधन तुका स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विने ना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तुंच आमच्या जिणयेचो एकच तारो वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो म्हजो आनी तुजो आसरो जावन असो सोमी आमच्या मुखार आसा ताचे विने आमकां कोणूच दुसरो ना एक बरो गवळी जावन आमकां शेळयांक वळखता आमची जतन करता आमच्या जिविताचो एकच तारो तो ताचे विने आमकां जिवीत ना ताचे विने आमकां कितेंच ना
ताचे विने आमी जियोंक शकना सगळे आमचे जिवीत सोलोन वर्सो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा ताचे हजारपण वळखताना ताचेर आमचो भावार्थ ताचेर आमचे पातयेनी आमी दवरया मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या आराधना वेळार आमकांच ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमचे सुख दुख ताचे कडेन उलोवया आमचे कश्ट दुख ताका आमी सांगया आमचे पिडा शिडा ताच्या पांयांतळ समर्पण करया ताची सखत ताची कृपा आमी मागोवन घेवया आनी त्याच जेजूक आमचे आसरो जावन आसल्या आमच्या कुरपेचें बंडर जावन आसल्या आमचे जिवीत असो एकच थारो जावन आसल्या ते जेजूक आमी आमकांच समर्पण करून आराधन करया नमन करया स्तुती करया स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो सौम्य जेजू तूं गोळी बरो तूं आमच्या जिणेचो एकच तारो सौम्य जेजू तूं गोळी बरो आमचे जिणेचो एकच तारो हात आमचे वयर उबारया ओगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका सागोरा आराधन तुका ये सोडवोन दारा आराधन तुका ये सोडवोन दारा प्रणिपात तुका सुम्यांचीच स्तुती तुका सुम्यांचीच मोगळाम तुका सुम्यांचीच हालेलुया 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 या बहु पवित्र साक्रामेंतांत परत आमचे खातीर तूं हजर आसाय तुज्या सांगात आमी आसा तुज्या समकर आमी दिंबेर पडल्या तुज्या हजरपण वळखून तुज्या हजरपण आमी बघून आसा सोम्या जेजू तूं आमच्या जिविताचो एकच थारो तूं आमच्या जिविताचो सर्वस्व सोम्या जेजू तुजे विने आमकां कितेंच ना तुजे विने आमचे जिवीत सोलोन व्हरूंक साध्य ना सोम्या तूं आमचो सोमी आनी देव तूं आमच्या जिविताचो धनी आनी मेस्त्री तुका आमी आराधन करता स्तुती करता नमन करता ह्या आराधना वेळार हांगासर आसल्या ह्या सक्कड भावंडांक ह्या माध्यमा मार्फत ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या गांवांत परगांवांत अशा सक्कड भावंडांक तुझ्या पांयांत समर्पण करता आमच्या कुटुंबाच्या सकड सान्यांक हांगासर येवंक साध्य जाल्यांक तुज्या पांयांत समर्पण करता तुजी सकत कृपा ह्या आराधना वेळा वाळून दी सोम्या आमच्या संगता तांच्या संगता हरी एकल्या संगता राव सोम्या आमच्या हरी एकल्याचे जिवीत तूं सोलोन व्हरमन तुज्या कडेन आमी परत हांव सोम्यांचीच तुका आमी मान महिमा तुका आमी होगळाप स्तुती तुका आमी आराधन करता सोम्या तूं आमचो सोमी आनी देव म्हणून आमी वळखून घेता आनी आमकांच तुज्या पांयांत समर्पण करता सोम्यांचीच हालेलुया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सक्कड आमी बसया मोगाचें एक घडी आमचे दोळे आमी धांपिया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया आमच्या उस्क्यार उदारे दवरया दोळे आमी धांपिया सोमयाच्या हाजरपणांत आमी आसा भवर्ताच्या दोळ्यांनी त्या जेसूक एक घडी पळोवंक आमी प्रयत्न करया आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत न्हू जेसूक आमी उलो मारया म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा म्हणून आमी उलो मारया परत आनी परत त्या काळजाच्या गुंडायेंत म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हणून बाबा भयणीनो आमी उलो करया आमकांच त्या जेजूच्या पांयांतळ आमी हाडया खंयचीय दुसरी राटावळ ह्या घडये नाका आमची मत खंय गुवोवंक आमी सोडचें नाका सोमया थंय हाडया भवर्ताच्या दोळ्यांनी सोमयाचेर नदर दवरया सोमयाचो मोग ताची दया ताची काकोत ह्या घडये साकोवंक अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया किर्तन म्हणटा साकानी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड तसो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर खरोच आजार आसा ते देखून मौनपणी थोड्यो घडयो आमी बसया आमकांच ताच्या पांयांतळा हाडया आनी समर्पण करया आनी मौनपणान त्या जेजू कडेन आमी उलोवया आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हूण उलो मान त्या सोमया कडेन एक घडी उलोवया आमचे सुख दूख ताका सांगया आमचे कश्ट बेजाराय ताका सांगया आमचे बरेपण आमच्या जिविताची सलवणी आमच्या जिविताची एक स्वरूपण आमच्या जिविताची पिडा शिडा सगळें ताच्या पांयांतळ समर्पण कर थोड्यो घडयो मौनपणी त्या जेजू कडेन आमी उलोवया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो आयतरसो वांजेल अध्याय 14 वाक्या 18 जुवांचो वांजेल आनी जेजू म्हणटा थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात थोड्या वेळान संवसार म्हाका पळोवचो ना पण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात मोगाचेनो आमचो देव जिवो देव आमचो देव मेल्लो देव न्ही आवर लॉर्ड इज अ रिजन लॉर्ड हें आमकां कळीत आसा जिवंत देव आनी त्या देखून ह्या देवान कितें म्हणलें जुवांच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्या 10 हांव आयलां जिवीत दिवं बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवं हांव आयलां जिवीत दिवं त्या देखून जेजून म्हणलें हांव जियेतलो आनी तुमी जियेतल्यात कित्याक हांव जिवंत देव आनी त्या जेजून म्हणली उतरां हांव आयलां जिवीत दिवंक आनी बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक आतां जेजू म्हणटा संवसार म्हाका पळोवचो ना संवसार तुमी न्ही संवसार म्हाका पळोवचो ना हाचो अर्थ कितें मोगाचेनो आमी पळयता जानवायेच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 1 ते 4 आमी वाचलें जाल्यार प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दगद तांकां लागचें ना पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांचें दिसलें थोड्याच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा समें आसोंक थंय योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें आळे आमचो देव जिवो देव आनी आमी जिव्या देवाची परजा जिवंत तो देखून आमचो देव जियेता आमी जियेतना पूण कोणाक बावार्थना कोणाक पातयेंक ना त्या देखून जानवायच्या पुस्तकांत म्हणलें पिशांच्या दोळ्यांक ती मेलेशीं बगलें म्हळ्यार मुग्ध जालें ती जियेनात तांचें जिवीत सोंपलें म्हूण बगलें पूण
भावार्थ आसलेल्यांक पातयेनी आसल्ल्यांक थोड्या कश्टा दगदनी उपरांत जिवीत आसा आनी तें जिवीत सासणीक जिवीत तें जिवीत बरोवन ओमतोवचें आनी त्या लागून जेजू म्हणटा हांव जियेतां आनी तुमी जियेतल्यात मोगाळ भवन आनी भयणीनो जुवांव सोवांजेल अध्याय 11 वाक्य 25 जेजून म्हणलें हांवूच पुना जिवंतपण आनी जिवीत जो कोण म्हाका सत मानता तो मरा जाल्यार जियेतलो आनी जी कोण जिवंत आसून म्हाका सत मानतात ती ससनाक मोराची नान म्हणजे कोण पळय ताचेर विश्वास दवरला मेल्यान ती जी येतात जिवी आसात कोण पळय ताका विश्वास दवरता ती मोरची नात म्हणजे जिवीत निरंतर आमचो देव जिवंत आनी त्या देवा सांगता आमी जी येतल्या म्हणलो तो बरोवसो जेजू आमकां दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो तेगून कीर्तन 63 वाक्य 1 म्हणटा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके करडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता त्या देखून आमी जियोवची परजा त्या देखून त्या देवाक आमी सोदून आसा त्या देवा सांगात रावूंक खुशी व्हरता त्या देवाचो अनुभव जोडूंक आमी खोशी व्हरता त्या देवाची कृपा जोडूंक आमी आशेत हांव कीर्तनकार तेंच म्हणटा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके खरडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता ही उतरां येगडी आमी सांगता म्हणया देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके खरडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन सुके कडे उदाक नातले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता म्हजी कूड तुका अत्रेकता म्हजी कूड तुका अत्रेकता म्हजी कूड तुका अत्रेकता देवा म्हज्या देवा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो ताण येता तुका म्हजो आत्मो ताण येता सुके खरडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन सुके कडे उदाक नातले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता म्हजी कूड तुका अत्रेकता म्हजी कूड तुका अत्रेकता म्हजी कूड तुका अत्रेकता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 धर्मकाळ भवन आनी भयणीनो ह्या देवाक आमी सोदून आसा ओ देव वयर भुमी सकयल भुमीचेर सर्गार सगळ्यांनीतल्यांनी तस्सू ದೇವ ಆಸಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ हालेलुया हालेलुया नन्ना येसू राज्य हे गीत त्या सोम्याक आराधन करना आमी गावया सक्कड आमी उबे रावया मगाच्यान पान नंबर 78 78 ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 येसु राजा हालेलुया 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 येसु राजा ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು ಯಾರ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया 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 येशू राजा ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯಾವನಿಸಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯಾವನಿಸಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ हालेलुया हालेलुया येशू राजा हालेलुया 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 येशू राजा ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯಾವ ಹಿರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು ಹಾಲೆಲೂಯ 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 हालेलुया हालेलुया येशू राजा हालेलुया 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया येशू राजा हालेलुया 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 यीशुवे आराधने यीशुवे वंदने यीशुवे महिमे यीशुवे नमन यीशुवे सर्व हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मगजन सगळं आम्ही बसया मगजन थोडे तेंपा आदी एक व्यक्ती कॅन्सर पिडेन कश्टून आसलो आनी ही पिडा ताका कॅन्सर पिडा म्हणटा आसतना तो स्वीकार करूंक मस्त कश्टालो मोगाचेनो एक पटी ताका गडगडो मारल्या बरी जालो म्हणटा ताची बोगना आनी ताणें तें डायजेस्ट करूंक वा स्वीकार करूंक तो सकलो ना देदेस्पो जालो कंगाल जालो मोगाचेनो आनी मस्त कडेन वचून मागोवंक सांगलें आनी ह्या व्यक्तीन मागोवंक सुरू केलें आनी साबार तेंपा उपरांत मेळिल्ल्या वेळा परत तो म्हणटा सोमयान म्हाका आपडला सोमयान म्हाका गूण केला सोमयान म्हाका बरो केला म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता आसा ताणें म्हाका सून घालूं ना म्हणली ती बगना तो उसारूंक लागलो मोगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्यानो धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांत आमी आयकोनचे एक वाक्य पवित्र स्नान घेतलो जेसू सगळ्यांक बरें करीत मुखार गेलो सगळ्यांक बरें करीत मुखार गेलो मोगाच्यानो कित्याक हांवें ओडोल सांगलें तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक नाश करूंक न्ही लागाड काडूंक न्ही हांव आयलां जिवीत दिवंक तशें म्हळ्यार सकड पिडेशिडेंतले कश्टा दुखांतले वायटा विघ्नांतले वायट सक्तांतले सुडका दिवंक हांव आयलां जिवीत दिवंक हांव आयलां जिवीत दिवंक हांव आयलां बरें करूंक आनी तो जेजू बरें करीत मुखार गेलो मोगाच्यानो तेदून त्या कोडकारान ताका म्हणली उतरां तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता
तुका कुशी आसल्या आनी तक्षण जेजो म्हणटा म्हाका कुशी आसा नितळ जा. आनी तो कुरडो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोlt कर म्हजी बिरमत पाव म्हणून बोबो घालता. लोक म्हणटा तोंड दांप ताका उपाद्री करिनाका ताका बोबो घाली नाका. लोक आसा ताच्या बोवारी ताका दुसऱ्यांक ताची गरज आसा तूं वगेत राव. पूण त्या इतल्या लोकांच्या केटी मदीं त्या इतल्या गालेटा मदीं त्या इतल्या लोकांच्या त्या बोबे मदीं त्या व्यक्तीचो ताळो ताच्या कानान पडलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे काकोत कर. तो रावलो ताका आपोवन हाडूंक सांगलें आनी आयिल्ल्या वेळार तुका कितें जाय म्हणून विचारता आनी तो म्हणटा म्हाका दिश्ट दी. आनी जेजून ताका दिश्ट दिली मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी एक घडीत जुआंवचो वांजेल अदे 5 एक वाक्य एकतावना आमी वाचचें मोगाचें अपुर्ब्याचें घडीत मस्त बडी आमी आयकलां. कितलें तें वाचल्यार आयकल्यार पावना. 38 वर्सां जावन 38 38 वर्सां जावन त्या बेसायदा थोड्या लागीं त्या उदाक थळ्यान आलताना देवोन गूण जावं म्हूण आशिल्लो तो थोंडो मनीस त्या मंटपांत पडोन आसलो. कोणी ताका कुमो करूंक नातलें कोणी ताच्या लागीं सरा नातलें आपणाचें म्हणलें कोणी नातलें आपणाक उदक घालताना देंवयतलें कोणूच नातलें. त्या बेजारान त्या दुकांत त्या कंती दुखींत इतलीं वर्सां त्या एका जाग्यार लोळोवन आसलो बरी थंयच पडोन आसलो. असल्या व्यक्तीक जेजू लागीं सरता आनी जेजू विचारता तुका कितें जाय तुका कितें जाय. आनी तक्षण तो म्हणटा म्हजी म्हणलें कोणी ना. उदक घालताना थंय देंवोवचें म्हाका बरें जावंक मन आसा पूण थंय देंवन गूण करचें म्हाका त्या उदका देंवोवचें म्हजी म्हणलें कोणी ना. आनी जेजू म्हणटा तुका बरो जावंक जाय आनी जेजू ताका बरो करता जेजू ताका गूण करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या हांवें सांगलें जेजू जिवंत देव. त्या जेजू तावन जिवीत वालतलें मोगाचें न्हू. त्या जेजू तावन जिवीत वालतलें हर एकल्याक जिवीत मेळटलें मोगाचें न्हू. म्हाका उतरां उडा साकयलीं हें नियाळ करतना एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलीं अध्याय 47 वाक्य 9 जंय ही न्हंय वालता थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कित्याक जंय हें उदक व्हांवता थंय तें भलायकी हाडटा जंय तें वालता थंय सगळें जियोंक शकता. तें उदक त्या उदकाची जर खंयसर वालता थंय प्राणी तातूंत भोंवता सगळें जियोंक शकता. मासलीक जीव आसा थंयसर कित्याक जंय उदक व्हांवता थंय भलायकी हाडटा जंय तें वालता थंय सगळें जियोंक शकता. आज तेंच उदक जिवी दिवचें उदक जिवी दिवची कुरपा बरी करची कुरपा त्या सुमयात हांव वालता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी आयकत हांव इतलें आनी तितलें आमी आयकत हांव थंय इतलें बरें घडलें हांगा इतलें बरें घडलें आनी ताका भलायकी मेळ्ळी आनी ताका चलोवंक जाय नासलें चल्लो हें आयकत हांव. कित्याक जिविताची जर वालता सुमयात हांव जी कोण ताचेर फातींनी दवरता जी कोण ताचेर बावर्त दवरता जी कोण ताच्या लागीं सरता जी कोण ताचे कडेन मागतात तांकां कोणायकी उणें पडना मोगाचें न्हू. तो सुमी दिता थोड्यांक तक्षण जावंक बरो थोड्यांक थोडे दीस वचोंक बरो पूण मेळटा मोगाचें न्हू. हें सत हांवें कितलीं निदर्शनां तुमचे म्हाका 2 वशेत मोगाचें न्हू. त्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. धाकटेर कितेंय म्हणून दी धाकटेर असाध्य म्हणूंक बरो धाकटेर जायना जावं म्हणूंक बरो पूण ह्या धाकटेराक ह्या वैजाक जायनातलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू. हर एक संगती ह्या वैजाक साध्य आसा आनी तसल्या सुमया मुखार तसल्या देवा मुखार आसा. आमची दुखां तो पुसता आमच्या कश्टा दुखांतली आमकां निवारता आमकां भलायकी बरेंपण दिता आमची पिडा शिडा गूण करता. तो सुमी आमच्या मुखार आसा. आमचो उजवात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. तुमची जबाब तुज्या जिवान म्हाका बरं तुझ्या जीवान म्हाका भर तुज्या जिवान म्हाका बरं तुझ्या जीवान म्हाका भर सक्रमेंतांतल्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर उंड्या रुपार आजाराच्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर दिसपरते म्हाका सांगात दिवच्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर म्हजें जिवीत सोलून व्हरच्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर म्हजे खातीर मनशा रूप घेतल्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर खावणे तावन कुर्साबऱ्यान खालतो विधेय जाल्ल्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर सगळ्यांक बरें करीत मुखार गेल्ल्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणल्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर त्या कुरड्याची बोब आयकल्ल्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर त्या तोंड्याक तुका कितें जाय म्हणून विचारलेल्या जेजू तुझ्या जीवान म्हाका भर तुजे लागीं आयलेल्या कोणायकी निराशी जावन
फाटी सोडिनातल्या जेजू तुझ्या जीवन म्हाका भर हरी एकल्याची पिडा शिडा वावयल्ल्या जेजू तुझ्या जीवन म्हाका भर हरी एकल्यागे वायट संगतेत हांव देवसराच्या उपाद्रां सुडका दिल्ल्या जेजू तुझ्या जीवन म्हाका भर सस्नीक जिवीत दिवच्या जेजू तुझ्या जीवन म्हाका भर जिविताचो उंडो जावन आसच्या जेजू तुझ्या जीवन म्हाका तुझ्या भर मांसान आनी रक्तान आमकां पोसच्या जेजू तुझ्या जीवन म्हाका भर पेद्रून म्हणलें खंय सर्वस्व सोम्या तुज्या लागीं आसार उतरां सासणीक जिविताची म्हणलो तुंतू म्हणली उतरां तुज्या विशयान जेजू तुझ्या जीवन तू म्हाका भर तुज्या जिवान म्हाका बस सोम्या तुझ्या जीवन म्हाका भर सोम्या तुज्या जिवान म्हाका बर तुझ्या जीवन म्हाका भर तर आमी परत उबे रावया मोगाचे न्हू त्या सोम्याची त्या देवाची स्तुती कर आमी गावया गीत तूं पवित्र देव पान नंबर 60 तुमच्या बुकांनी तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र 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 देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार उस्ती करसो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया पावला काणी सिलासाक बंधनते सुटैले पावला काणी सिलासाक बंधनते सुटैले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तूं आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया शद्रक मेशक अबेदनगो उच्यांतले राखले शद्रक मेशक अबेदनगो उच्यांतले राखले
उज्या स्तुती करताना तणवारे थंय भरले उज्या स्तुती करताना तणवारे थंय भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभो सो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सकाळी बसया मग अनेक वाक्यां जेजून परत आनी परत उलोवचें मोगाचें न्हू हांव म्हज्या बापा थंय आनी बाप म्हजे थंय म्हजे उपादेश पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो जेजू मस्तबोटी बापा आनी ताच्या मदलो संबंद आमचे लागीं उलयता मोगाचें न्हू ते दोगी एकच म्हणल्या बरें मस्तबोटी म्हणलें हांव आनी बाप एकच त्या बापा लागीं तो संबंद ताणें बांदून हाडलो आनी बाप कोण कितें म्हणलें ताणें उगडापें गेल्लें तेका पिलिपान जेजूक म्हणलें उतरां बापाक दाखय आनी तो वळो जेजू पिलिपाक म्हणटा इतलो काळ म्हजे सांगात आसून बापाक आनीक पळोवंक नाय आनी जेजू मुंद आसून म्हणटा जो कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला म्हणजे हांव आनी बाप एकच मोगल भवन आनी भयणीनो आमचो देव त्रियेक देव सस्नातावन सांगता मोगाचें न्हू सस्नातावन सांगता ते तिगी जण सांगता आसात आनी त्या देखून म्हणटा बाप आनी हांव एकच जेजून बापाक उगडापें गेला बापाचो मोग आमकां कळीत केला हांवें तुमकां आदले बडी सांगलें हांवें तो बूक वाचलो थ्रू द आयज ऑफ जीजस थ्रू द आयज ऑफ जीजस आनी ह्या बुकांत जेजू ताच्या मिसांव पळयना वेळार ताच्या सिसा सांगाता रावता मोगाचें न्हू वरे विंगड सुवातेनी रावता घरांनी रावता गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन सुवातेनी रावता पूण सीस न्हिदोन आसल्या वेळार जेजू वरे विंगड सुवातेक वता वा सिसांत हांव थोडे मेकळो जाता आनी सगळी रात सबार पोवटी मागण्यांत ताणें करशिल्ली आसा बापाक लागशिल्ल्यान अनभोकन बापा लागीं उलोवन बापाचो मोग साकोवन ताणें करशिल्ले आसात मोगाचें आनी तशेंच जेजूच्या जिवितांत खंयचेय एक प्रमुख निर्धार करतना बापा लागीं तो मागल्या शिवाय वरे विंगड श्वास गेल्या शिवाय कितेंय निर्धार काण घेनातलो जावंक बरो ते 12 जाणांक विसताना जावंक बरो ते 70 सिसांक विसताना एक पोटी तशेंच खंयचेय आजाप करतना पयलें बापाक अर्गां दिता आनी ताज्या उपरांत आजाप करता खंयचीं आजापां अद्भुतां करतानाय जेजू तंत करता वा पिडेस्तां भलायकी वायट संगती धांवडयतना पयलें बापाक उलो मारता बापाच्या सक्तेक उलो मारता आनी बापाचेर आपणाची अखंड पातयेनी तो उसारता मोगाचें न्हू बाप जेजू थंय जेजू बापा थंय
आनी आज आमी मोगाचे न्हू हांवें आनी तुवें जेजू थंय आनी त्या जेजून म्हजें थंय आसा जंय मोगाचे न्हू तवळ मात्र आमी सत्यवंत तवळ मात्र आमी बळवंत तवळ मात्र आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मुखांतर आजापां अद्भुतां घडटात मोगाचे न्हू आमचे थंय ती सकत ना जाल्यार आमचे थंय ती कुरपा ना जाल्यार आमी कितें करूंक शकता मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून तूं सांग पावलान म्हणलें उतरां ताची कुरपा म्हाका पुरो ताची कुरपा म्हाका पुरो जेजून म्हणलें म्हाका बापाची कुरपा पुरो बापाचो मोग म्हाका पुरो बापाचें सांगतपण म्हाका पुरो आपोस्तलांनी म्हणलें जेजू आमच्या संगात आसा ताचें सांगतपण पुरो म्हणलें आज आमी हर एक पटी म्हणूंक जाय मोगाचें न्हू ताची कुरपा म्हाका पुरो वा सुमया तुजी कुरपा म्हाका पुरो त्या देखून आमी जेजू म्हजे थंय हांव जेजू थंय आमी जेजू थंय एक जावन रावल्यार तो मोग साकल्यार त्या मोगांत आमचें जिवीत भरल्यार मात्र आमी एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका मोग दिवंक एकामेका बरें करूंक आमी सकता मोगाळ भावन आनी भयणीनो नाजाल्यार आमच्या जिवितांत कितें साध्य ना त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांबिया आमच्या दोनी हातां परत आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया एक घडी मौनपणी आमी बसया मोगाचें न्हू जेजून लक्षिल्यान बापाचो मोग साकल्लो आनी तो म्हणटा हांव आनी बाप एकच आज हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय हांव आनी जेजू एकच त्या देखून आमी जुवांवचें वांजेल अध्याय 6 वाक्या 50 आनी 4 तो वाचतना जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता हांव ताचे थंय जियेता जेजू म्हजे थंय हांव जेजू थंय जियेता जेजून तूं म्हणलें उतरां प्रत्येक जाण येवकरिस्ता वेळार असलो संबंध घडटा तशेंच आमी मागणें करतना आमी देवाचे उतार वाचतना विविध सक्रामेंत संभ्रमतना एंत आमच्या दिसपत्या जिवितान घडटा जेजू म्हजे थंय हांव जेजू थंय येता मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या घडये त्या जेजूचो मोग एक घडी बरो आमी साकिया मोगाचें न्हू त्या जेजूक आमचे थंय आमी आपोवया जशें एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या त्या दोगा सिसांनी ते जिवंत क्रिस्ताक ताची वळख मेळोना जाल्यार म्हणलें उतरां आमचे संगता राव तर ह्या घडये त्या जेजूक आमच्या जिविताक आमी स्वागत करया ह्या वेळा आमचे संगता राव सुमया तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय रावोंक कशें व्हरता त्या देखून म्हजे थंय राव आमचे थंय राव म्हणून त्या जेजूक आमी आपोवया मोगाचें न्हू आनी थोड्यो घडयो मौनपणान परत त्या जेजू कडेन आमी उलोवया त्या जेजूक आमकांच आमी समर्पण करया ते जेजूक आमी उलो करया आमच्या जिविताक आमच्या जिविताच्या कोणशांक आमी आपोवया मोगाचें न्हू ताणें संपूर्ण तरान आमचे थंय आनी आमी ताचे थंय एकवट आसय ताचे थंय एक जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो नाजाल्यार आमकां जिवीत ना तर त्या जेजूक आमी उलो मारया आमचे संगता राव सोमया म्हजे संगता राव सोमया म्हजें जिवीत चलोवन व्हर सोमया म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये म्हज्या बगलेक राव म्हणून त्या जेजूक आपोवया आमच्या जिविताक आमी समर्पण कर एक घडी त्या सोमयाचो मोग आमी साकया त्या सोमयाचो मोग आमकां पुरो ताची इश्टागत आमकां पुरो ताचो सांगतपण आमकां पुरो आमकां दुसरें कितेंय नाका मोगाळ भगवान आनी भयणीनो तेका मौनपणी ताचो सांगात आमी बगया तर आमी सोमयाचो मोग साकतना आमी बसल्या कडेन थंय गीत आमी गावया जेजू म्हजे थंय आनी हांव जेजू थंय हें गीत आमी गावन जेस गायतना जेजूचो सांगात
आमी बघया जेजूची इश्टागात आमचे भितर आमी बघया मोगाळ भवन आनी भयणीनो. पान नंबर नूरा आनंदो. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका कांय उणें ना. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणें. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणें. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. मोग तुजो पुरो. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. इश्ले कोण जीव दिलो मोग तुजो पुरो. इश्ले कोण जीव दिलो मोग तुजो पुरो. भंय आकाशरो सोम्या. भंय आकाशरो. भंय आकाशरो सोम्या. भंय आकाशरो. मोकाळसान पेटोवन आसो ससान पासून उरो. मोकाळसान पेटोवन आसो ससान पासून उरो. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें कान आनी तोच म्हजें त्राण. जियेना हांव ताचे विणें. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें कान आनी तोच म्हजें त्राण. जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. इश्ले कोण जीव दिलो मोग तुजो पुरो. भंय आकाशरो सोम्या. भंय आकाशरो. मोकाळसान पेटोवन आसो ससान पासून उरो. ससान पासून उरो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी उबे रावया मोगाचेनो. देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता. देवाचे उतार आयकूंक आमकां आमी आयतें करया. हे घडी मौन आमी रावया. पवित्र आत्म्याक आमकां समर्पण करया. पवित्र आत्मो आमची काल जमाना ताज्या सक्तीन ताज्या कृपेन बरो
जेजून म्हणलें उतरां पवित्रत्मो आयिल्ल्या वेळार जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें तो तुमकां उगडापें करतलो, जें कितें हांवें शिकयलां तें तुमकां समजा सारकें तो करतलो. तें लागून असल्या पवित्रत्म्याक आमचेर एकल्याचें देवोन येवच्याक आमची काळजां मनां त्या सुमयाक थंय उबारुया आनी असल्या आत्म्याक आमचे थंय वत आमचे थंय धाड म्हूण एक घडीभर आमी मागया. पानसंको 90. पवित्रत्म्या देवोन ये सगळ्यांच्या रासाक पावूंक ये. पवित्रत्म्या देवोन ये सगळ्यांच्या सुखाक पावूंक ये. पवित्रत्म्या देवोन ये सगळ्यांच्या सुखाक पावूंक ये. पवित्रत्म्या देवोन ये सगळ्यांच्या सुखाक पावूंक ये. सतशी वाट दाखय उसवाड तुझो पांकय. सतशी वाट दाखय उसवाड तुझो पांकय. दीस साय दिसांवय दैवी सक्तेन सलय. दीस साय दिसांवय दैवी सक्तेन सलय. पवित्रत्म्या देवो ये सगळ्यांच्या सुखाक पावूंक ये. पवित्रत्म्या देवोन ये सगळ्यांच्या सुखाक पावूंक ये. सगळ्यांच्या सुखाक पावूंक ये. सगळ्यांच्या सुखाक पावूंक ये. सर्वस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. अध्याय 15 जुआंवचो वाक्य 1 तावन 5 पर्यंत. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे सवे रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाची उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक घडी बरं आमी बसया मोगाचें न्हू. आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतराचो मोठव्यान एक नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आतां आमकां सट्टाव जावन हर एकल्याकी फुलां झाडां लावचें वा ह्या दिसांनी फळांची झाडां लावची ती उर्बा आसा, आशा आसता. त्या देखून आमच्या घरा चड जागो ना जाल्यार आमच्या बोवारी इल्लोसो जागो आसा जाल्यार आजकाल थोड्यांनी फ्लॅटांनी जावं बरो चट्टेनी झाडां लावचीं गी वा रांदवयेची झाडां लावचीं गी नाजाल्यार टॅरेसार रांदवय गी आनी कितें करचें हें आमकां मंगळुरांत आमच्या बोवारी सगळ्यान पळोवंक मेळटा. आतां चिंतया कोणूय एकल्यान एक जड लायलें वा एक
फुलांचे जड लायलें एक फळांचे जड लायलें आनी तें जड लावन तो विसान सोडता त्या जडा लागीं तो वचना त्या जडाक उदक वतिना त्या जडाक ईट घालिना जाल्यार त्या जडाची गत कितें वा ताची खाणी कितें जायत मोगाचें न्हू थोडी मोर्न वसूंक बरो थोडी नातल्या पर्यंत आसूंक बरो वा थोडी जीव जावंक बरो इल्लीशीं फुलां 4 जावंक बरो वा फळ 1-2 जावंक बरो आनी क्रमेन तातूंत कांय जावचें ना मोगाचें त्या देखून एक जड लायिल्ल्या उपरांत आमी सोडना खंयचेय फुलांचें फळांची वा रांदवेची तरकारीची आमी बिगन झाडां गेल्या उपरांत आमी तितल्या सोडना ताचे बदला आमी कितें करता निरंतरी ताच्या सरसीन आमी वेता कित्याक मस्त बडी आमी फळय आमी म्हणटा एका झाडाक समेत मनशाचो ताळो मनशाचो आवाज गरज आसा खाली उदक आनी ईट मात्र न्ही मनशांनी उलोवचें मनशांनी लागीं वेचें मनशाचें सांगतपणी तें गरज आसा म्हणटात एका झाडाक आनी तो तीं झाडां बरीं वाडटात फुलां जातात फळां दितात मनशे तेंय म्हणटात एक तें दुसरें त्या झाडाक लागीं वचून इल्लेशें उदक वचचें इल्लेशें मुळां घालचें आनी तो मात्र आमी आशिल्लो फळ त्या झाडांत आमकां मेळटा मोगाचें न्हू नाजाल्यार खंडीत त्या झाडार आमी आशिल्लो फळ आमकां मेळना मोगाचें न्हू त्या देखून एका झाडाचें पालन पोशण आमी बऱ्यान केलें जाल्यार मात्र तें झाड बरेंगन वाडटा आनी एक बरो फळ दिवंक शकता मोगाचें न्हू आमचें एकल्याचें जिवीत एका लेखान ह्या संवसार म्हणल्या वर्थांत तशेंच मोगाचें न्हू देवान आमकां एक सोबीत जिवीत दिलां उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 27 कितें म्हणटा देवान आमकां रचला दादलो आनी स्त्रीकन रचला ताच्या सारक्याची स्वरुपाची रचला सगळ्या रचनेचो किरीट जावन वा मुकुट जावन देवान आमकां रचला मोगाचें न्हू अपूर्वेण देवान ह्या संवसार म्हणल्या वर्थांत आमकां रोयला आमकां लायला मोगाचें न्हू आमकां जिवीत दिलां त्या देखून आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत देवाचें मोगाचें देवान दिल्लें एक वर्तें देणें आमचें एकल्याचें जावन आसा मोगाचें न्हू आनी आमचें जिवीत ह्या संवसार म्हणल्यार वर्थांत तें बरें जाय मुखार वचा जाय जाल्यार आमकां रचलेल्या आमकां पोसच्या त्या देवाक लागीं येवचें त्या देवाक लागीं रावचें त्या देवाक चड आनी चड अणभव करचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू हें गरजेचें एक तें दुसरें देवान आमकां जिवीत दितना ह्या संवसारांत एक ओट्टू जिवीत दिवन सोडूना त्या देखून आमी मस्त म्हणटा आवर बर्थ इज नॉट एक्सिडेंटल आवर बर्थ इज विथ पर्पज आवर बर्थ इज नॉट एक्सिडेंटल आवर बर्थ इज विथ पर्पज देवान आमकां एका उद्देशा खातीर ह्या संवसारांत रचला त्या देखून जेरामाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्य आनंद सोबीत उतरां मस्त बडी आमी आयकून कितें म्हणटा तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसलीं येवजनां आसात म्हणून तुमकां कळीत आसा की म्हज्या मनांत तुमचे बसत कसलीं येवजनां आसात म्हणून तुमकां कळीत आसा की तुमच्या हिता बसत तुमच्या बरेपणा बसत न्हय तुमच्या क्यास्ती बसत न्हय तुमच्या नासा बसत बरुवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर बरुवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर आतां देवाक आमचे थंय एक योजन आसतना देवाक आमचे थंय एक मांडावळ आसतना तो देव सदांच आमचे थंय आसा मोगाचें तो देव सदांच आमचे थंय आसा तो देव आमकां सोडून वचना एक पुडी एक पयलो कुंभार कान गेल्ल्या एका भुरग्यान पयलो कुंभार कान गेल्लो मात त्या भुरग्यान पाद्रा पाडी म्हळें गे म्हज्या काळजांत आयिल्लो जेजू म्हज्या सांगाता सदांच रावता गी म्हज्या काळजांत आयिल्लो जेजू म्हज्या सांगाता सदांच रावता गी आनी तो वळू त्या ह्या जाकान त्या भुरग्याच्या सवालाक हांसून त्या भुरग्याक म्हळें गे जेजू तुजे थंय आज मात न्ही पयलें तावनी आसा आजी आसा मुखारी आसता पूण तुवें आज त्या जेजूक वळखूंक सुरू केलाय मात त्या जेजूक तुवें आज पळोवंक सुरू केलाय पूण तो जेजू पयलें तावन आसा जल्म दिल्ल्या घडये तावन तो जेजू आसा तुज्या सांगाता आजी आसा मुखारी आसा त्या देखून मोगाचें न्हू एक सत आमकां जिवीत दिल्लो देव आमच्या सांगाता आसा पूण आमी ताका कितलें वळखता आमी कितलें ताका लागीं येता
कितलें ताच्या सांगात रावता दॅट इज इम्पॉर्टंट. तें गरजेचें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू कितें म्हणटा पयलें म्हजे थंय एकवटून रावा. म्हजे थंय एकवटून रावा म्हळ्यार वी नीड टू बी फेथफूल टू हिम. आमी ताका विश्वासी रावचें गरजेचें. पवित्र पुस्तक सगळो परतून आनी परतून म्हणटा आवर गॉड इज अ फेथफूल गॉड. आमचो देव विश्वासी देव. आमचो देव आमकां सोडिना. आमचो देव आमकां सैनिना. आमचो देव आमचे सवे रावता. आमचो देव आमचे थंय एकवटान रावता. त्या देखून आमच्या देवान ताकाच मोड न्हू आमकां दिलें आनी म्हणलें उतरां जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता हांव ताचे थंय जियेता. तो आमचे थंय सदांच आसा मोगाचें. तो आमचे तावन बिलकूल पयस वचना. आमी ताका वळखना आमचो देव आमच्या सांगात आसा हें सत. पूण आमच्या तर्फेन वी नीड टू रिमेन विथ हिम. वी नीड टू बी फेथफूल टू हिम. आमी ताका विश्वासी रावचे. आमी ताचे थंय रावचें तें गरजेचें मोगाळ भावनान. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा जशें हांव बापा थंय तशें तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा. जेजू ताच्यात जिविताचें एग्जाम्पल निदर्शन आमकां दिता. कोणाचें सांगना हांव कितें करता हांव कसो आसा पळया. त्या देखून ताणें म्हणलें उतरां म्हजें लागचें शिका. हांव बळ्या आनी कलत्या काळ जसो. जेजून म्हणलें उतरां मत्तेवाच्या वांजेलांत अध्याय 11 वाक्या 29 जावंक बरो. ताणें म्हणलें उतरां म्हजें लागचें शिका. त्या देखून हांगासरी जेजू तेंत म्हणटा जशें हांव म्हज्या बापा थंय एकवटून रावलां तशें हांव कसो आसा पळया. म्हजो आनी म्हज्या बापा मदलो संबंद पळया. तसो तुमचो संबंद जाय ते म्हजे थंय एकवटून रावा. आतां जेजू थंय एकवटून रावचें म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. जेजू थंय एकवटून रावचें म्हळ्यार कितें जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो जागो आमी दिवचें मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत आमी ताका पयलो जागो दिवचें. आमच्या जिविताचो ऑथर आमच्या जिविताचो तो धनी आमच्या जिविताचे सर्वस्व म्हणून ताका आमी स्विकार करचें. कश्टा वेळा दुखा वेळा पिडेशिडे वेळा संतोशा वेळा भलायके वेळा हर एका घडये तूं म्हज्या जिविताचो धनी. तूंच म्हज्या जिविताचो ऑथर म्हणल्यार आमी ताका घेवचें मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आनी संपूर्ण पातयेनी संपूर्ण द फूल ट्रस्ट संपूर्ण पातयेनी आमी ताचे थंय दवरचें आनी आमकांत आमी म्हणचें नथींग इज इम्पॉसिबल टू माय गॉड. म्हज्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हें हांवें उसारचें आनी त्या सोम्या थंय हांवें एकवटून रावचें मोगाचें. म्हजें जिवीत ताका समर्पण करचें. ताका समर्पण करून ताचे थंय हांवें रावचें हें गरजेचें मोगाळ भावन आनी भयणीनो. हो पयलो भाग ह्या जेजू म्हणटा हें आमच्या जिवितान जालें जाल्यार आमचें जिवीत बरें जाता. आमचें जिवीत नंदन जाता मोगाचें न्हू. तुमी खंडीत एक कापटी हांगासर येतात हो मोलादीक वेळ न्हय. हांगा तुमच्या कुटुंबांत खंडीत तो वेळ जायत तो तुमच्या मागण्याक तुमी दितात. आनी खंय आयतारच्या मिसाच्या बलिदाना हप्त्या मदें मिसाक जावंक बरो आनी खंयसर मागण्या जाय वचूंक जावंक बरो. आनी अशें तुमी जाता तितल्या मापान त्या जेजू थंय एकवटून रावोंक त्या जेजू सांगात रावोंक तुमी कुशी व्हरतात. त्या देखून आमी केन्नाय म्हणचें ह्या सक्रामेता मुखार करसूचो वेळ तो मोलादीक तो पवित्र वेळ. इट्स नॉट अ वेस्ट. इज अ फ्रुटफूल टायम. तो मोलादीक वेळ मोलादीक दिर्वे मोगाचें न्हू. आनी ताच्या लागीं येतना ताच्या सांगात येतना ती कृपा ती सकत आमकां वालता. ताचे थंय एकवटून रावच्या खातीर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो हें आयच्या वांजेलांत पयलो भाग जेजू म्हणटा म्हजे थंय तुमी एकवटून रावा. आनी दुसरें कितें म्हणटा जेजू म्हणटा तुमी भायर वचून फळ दिजय उरच्यात आसलें फळ दिजय तें म्हणटा. आनी सेकंड तक्षण म्हणटा म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकना. त्या देखून आमी फळां दिजय जाल्यार कसलीं फळां पवित्र आत्म्याची फळां. पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय दिसून येजे जाल्यार आमचे थंय फुलां जाय जाल्यार आमी ताचे थंय एकवटा जाय. जावंक पुरो आमच्या जिवितान विधेयपण जावंक पुरो आमच्या जिवितान मोग जावंक पुरो आमच्या जिवितान साक्ष आनी इतर सबार संगती आमचे थंय दिसा जाय आमचे थंय हे जाय जाल्यार आमी ताचे थंय एकवटून रावूंक जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून हांवें सांगलें ताणें आमकां बस्तेर आसूं ना ह्या संवसारांत रचतना एका उद्देशा खातीर रचला आनी तो उद्देश आमी फॉलो दी जाय. वी नीड टू बी अ युजफूल पर्सन. बस्ते जियोवच्या खातीर जियोवचें न्ही. हांव जियेतना
एक उपकारा पडटा तसलो एक गरजेचो व्यक्ती जावन आमी जियोंक प्रयत्न करचे तें गरजेचें मोगाचें तारिकून कन्नडांत एक संज्ञे आसा तनಗಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಬಾಳು ಬಾಳಲ್ಲ ಪರರಿಗಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಬಾಳು सार्थक आमचे खातीर जियेलें जिवीत तर न्ही आनी एकल्या खातीर जियेलें जिवीत तें सार्थक तारिकून म्हज्या जिवितांत ती फळां दिसून येजय आनी म्हजें जिवीत म्हजे खातीर न्ही हेरां खातीर हेरांच्या बरेपणा खातीर हेरांक जिवीत दिता जाल्यार जिवीत जाय जय मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो हे आमी समजत हें दुसरें आनी हें दुसरें आमी फ्रूटफूल जावं आमी फळ काडूंक आसा आतां थोडे फावटी आमी फळ दिनातल्या वेळार वा फळ आमी ताणें आशिल्लो तितलो फळ दिनातल्या वेळार तो कितें करता आमकां सावार्ण बेणटा आयच्या वांजेलांत तें एक वाक्य आमी आयकलें फळ दिनातलो तो कातरून उडयता फांटो आनी फळ दितला फांटो फळ दितलो आयका फळ दिनातल्याक कातरून उडयता फळ दितलो फांटो तो सावार्ण बेणटा कित्याक आनी की सडीत फळ दिवच्या खातीर त्या फांट्यार सडीत फळ दिवच्या खातीर तुमी पळया हांवें हाचे पयलीं एकटी सांगलां वालच्या भाजी आमी लायली जाल्यार आनी एक आमी बेल लायले जाल्यार वालच्या भाजी कितली अपुरबायन मुखार येता व्हडली व्हडली पानां जावन मुखार येता तुमी ती वालच्या भाजी तुदी किमसिली जाल्यार तुदी तुमी काडली जाल्यार थोडे फावटी भोगोंक बरो यो ही वालच्या भाजी मरता काय ना सुकता ना तुमी तुदी काडली जाल्यार त्या वालच्या भाजी फांटे पडटात सगळो माटो भरता मस्त फांटे येता त्या वालच्या बरी त्या देखून थोडे फावटी सावार्ण बेणटा म्हळ्यार फळ आसा बरें आसा थोडे फावटी आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट वा थोडे समस्या वा थोडी पिडा येवंक पुरो आमकां सावार्ण बेणटा कित्याक सडीत फळ दिवच्या खातीर सडीत फळ दिवच्या खातीर सडीत विश्वासी विश्वासपणान जियोवच्या खातीर सडीत ताचे थंय एकवटून रावच्या खातीर मोगाळ भवनो आनी भयणीनो हें आमी समजा जाय मोगाचें त्या देखून हें जेजू आमी आयकल्ल्या ह्या वांजेलांत आमकां समजोवंक प्रयत्न करता आमी ताचे थंय एकवटून रावा जाय आमच्या जिवितांत आमी फळ दी जाय आनी थोडे फावटी आमचें जिवीत आमी सावार्ण बेंडी जाय आमच्या जिवितांत कितें नाका जाल्लें आसा तें काडी जाय मोगाचें आमचें जिवीत बरें करी जाय कित्याक फळ दिवच्या खातीर उरता तसलो फळ दिवच्या खातीर बरोवन अमतो जमामान फळ दिवच्या खातीर मोगाचें हें आमच्या जिवितांत गरज आसा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करतना ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा ह्या सोमया मुखार आमी आसा तर एक घडी त्या जेजूक आमी म्हणया आमच्या काळजांत मोगाळ भवन आनी भयणीनो तुंच पुरो म्हाका सोमया तुंच पुरो तुजे विने हांव कितेंच करूंक शकना म्हाका तुंच पुरो सोमया तुंच म्हजे सांगत आसल्यार म्हजें जिवीत नंदन म्हजें जिवीत सार्थक म्हणलें आमी तें सोमयाक म्हणया मोगाचें आनी आमकांत त्या सोमयाक आमी समर्पण करया संपूर्ण तरान ताज्या पांयां तळ आमी भेटोवन दिवया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच म्हजो बरो गवळी पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्मानातावन करून पारो तुंच पुरो सोमया तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो पान नंबर 107 हें गीत आमी गायतना संपूर्ण तरान सोमया थंय एकवटून जियोंक आमकांत ताज्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कण पारो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तावन कण पारो तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो तुंच आदार म्हाका तुंच आदार तुंच सर्गार पावोवचें दार वाट सुकलेल्यांक तुंच फुडार
पत्की मनशांक माप उदार तुनसादा सोम्या तुनसादार तुंस सरगार पावोचे दार सोम्या तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरगार पावो चेंदार तुंस आधार म्हाका तुंस आधार तुंस सरगार पावों चेंदार वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माप उदार वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशांक माप मापुदां तुंस आधार सोम्या तुंस आधार तुंस सरगार पावो चेंदार तुंस आधार सोम्या तुंस आधार तुंस सरगार पावो चेंदार तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावणोन काळो बरुवशाचें कीर्ण फांको तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस म्हज्या वाटेक दिवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावणावन काळो बरुवशाचें कीन पांको जीव दिलोय दावणोन काळो बरुवशाचें कीन पांको तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गोळी बरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गोळी बरो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो जुवांच्या वांजेल आधी 14 वाक्य 15 हांव जिजून म्हणली उतरां हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तुमचे सवें सदां काल रावतलो तोच तो सताचो आत्मो तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां आनाता बरी सोन वसाना सोम्याचीं उतरां पळया कितलें अपूर्व हो संवसार सांडून वेच्या पयलें ताचे सिसांक म्हणली ती उतरां हांव तुमकां आनाता बरी सोन वचना कित्याक ताणें बसयलेलें हांव तुमचे सांगात आसतलो आतां आमकां सांगात दिवच्याक आमचे सांगात रावच्याक आमचें जिवीत चलोवन व्हरच्याक ताणें दिल्लें देणें जावन आसा वर्तें देणें पवित्र आत्म्याचें देणें मोगाळ भवन आनी भयण्यो आनी वो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या सांगाता रावता आमकां मजत दिता आमचें जिवीत चलोवन व्हरता आमकां वायट सक्तेत निवारता आमकां भलायकी दिता ताच्या देण्यांनी फळांनी आमकां भरता मोगाचें न्हू असल्या पवित्र आत्म्याक जेजून आमकां दिला आमच्या सांगात आसच्या तर सगळां ह्या घडी आमी दिबी घालया मोगाचें न्हू सगळां आमी दिबी घालया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार निलार जावंक आमच्या मुखार उदारे दवरया ह्या हातांनी आमकांच त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आसा तशें संपूर्ण तरान त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक पवित्र आत्म्याच्या कुरपेक आमी समर्पण करया पवित्र आत्म्याचे सकत म्हज्या आनी तुमच्या कुडींत तकले तावन त्या बोटाच्या निमाण्या तुदये पर्यंत शिराशिरांनी म्हळ्या बरी ती सकत कुरपा वाळोवन दी ह्या पवित्र आत्म्या मारी पातो सोमी आमकां सांगात दिवन दी मजत दिवन दी आमचें जिवीत चलोवन व्हरून दी सकड वायट विघ्नास तावन आमकां निवारून दी वायट सक्ते तावन आमकां रक्षण दिवन दी भलायकी दिवन दी आमकां ताच्या देण्यांनी फळांनी भरून दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू
आनी पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया. पवित्रात्म्या सखत आमी मागया. पवित्रात्म्याची कृपा आमचेर आमी देवोन येवं दी म्हणून, आमच्या जिवितान कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यान सर्वरನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. पवित्रात्मारे इळीद बान्नी. पवित्रात्म्याक आमचे जिवीत आमी समर्पण करया. आमच्या जिवितान कितेंय पिडाशिडा आसा, आमच्या जिवितान कितेंय दूख बेजाराय आसा, आमच्या जिवितान कितेंय कोडू गडीतां घडल्ले आसा, आमच्या जिवितान कितेंय गाय आसा, आमच्या जिवितान कितेंय एकसुरपण बेजाराय आसा, ह्या घडी हे सगळें त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करया. आज पवित्रात्मा पवित्र सभेंत बळादीक तरान आसा, ताजो सांगात आमकां दिता. मोगाच्यान आमी एकसुरी न्ही, आमी अनाथ न्ही. मोगाच्या भावा भयणी त्या देखून त्या पवित्रात्म्याच्या सांगात जेजून बसयलेल्या त्या आत्म्याचो सांगात ह्या घडी आमी भक्त आसतना त्या सोमया मुखार आमी आसा. जे पवित्रात्म्याक आमकां देणें जावन दिल्ल्या त्या सोमया मुखार आमी आसा. तर आमकांत त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेक कृपेन समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यान पावन संको 106 ನೂರಾರು. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. मोगाच्यान सगळी पवित्र सभा त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेक कृपेक आमी समर्पण करया. आमच्या पाप सैबाक कार्दिनालांक आर्चबिस्प बिस्प याजक धर्मीक भाव भयणी आनी तशेंच आमची मंगळूर दिएसीज सक्कड भवार्थी लोकांक पवित्र सभेंत विविध जाग्यांनी आज जायते कश्ट संकश्ट आसात. भवार्थ परगट करूंक कश्टांचे आसात. अपप्रचार आमचे विरोध जाता. जायते कडेन निंदा आज जावचे आसा, केजी पडचे आसात. आमच्या भारत देशांत फाटल्या दिसांनी जायते कडेन सभार पडे. पवित्र सभा बळादीक तरान मुखार वचोंक आसा. सुवार्ता परगट जावंक आसा. संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी सोमयाची वळख दिवंक आसा. सुवार्ता परगट करूंक आसा. त्या देखून आख्या पवित्र सभेक पवित्र सभेच्या हर एकल्याक त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करया. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, पवित्रात्मरे वरवा नीडी. तरीकून या कष्ट दुःखा वेळार पवित्रात्म्या तुजी सक तुजो सांगात तुजी मजत गरज आसा म्हण या सगळ्या पवित्र सभेक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून या घडी आमी मागया. मोगाच्यान ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ.
मोगाल भावन आनी भयणीनो, सगळो संवसार सोमयेच्या पांयतळ आमी हाडया मोगाचेनो. आज सैतानाच्यो सक्ती बळादीक जाल्यात, त्या देखून झुजाची मोडां, वायटाची मोडां आमच्या बोवारी पळोवंक मेळटात मोगाचेनो. मनीस क्रूर जाला आनी हाका लागून आज आख्या संवसारार कश्ट दूख आनी साबारांनी तांचें काम ओगडावन घेतलां. साबारांचें जिवीत कश्टांचें जालां, मोलां सोडल्यांत मोगाचेनो. ह्या स्वार्था खातीर सैतानाच्या सक्तेचे गुलाम जाल्ल्या वरवीं मोगाचेनो आज असली सकत आसा. तशेंच मोगाचेनो आमच्या बोवारी पळयता आमी आजकाल मारेकार पिडा विस्तारून आसा, लोक कश्टोवन आसा विविध तरेच्या पिडे शिडेनी मोगाचेनो. त्या देखून आख्ख्या संवसारा खातीर आमी मागता आसतना झुजाची मोडां निवारच्या खातीर आनी ह्या सैतानाच्या सांकलेंतले सुटका आमी मागता आसतना विविध तरेच्या पिडे शिडेंतले लोकांक सुटका मेळच्या खातीर प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या मोगाच्या जिवना खातीर ह्या घडी आमी मागता तांकां हरी एकल्याक बरें भलायकी बरेंपण मेळच्या खातीर ह्या सगळ्यांक पवित्रत्म्याच्या सक्तेक कुरपेक आमी समर्पण करया आनी आमी मागया. पवित्रत्म्या उलो मारया, पवित्रत्म्या सकत करपा वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ವಂದಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. मोगाल भावन आनी भयणीनो, जे कोणे आमचे कडेन मागोंक सांगलां, जे कोणा खातीर आमी मागता ह्या पवित्र थळार हांगसर मोगाचेनो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी मागता आमची सक्कड मागणी सोमया मुखार पावोवन दी. पवित्रत्म आमची सक्कड मागणी त्या सोमया मुखार व्हरून दी. आमी केल्ली स्तुती, आमी केल्लें आराधन ताचे मुखार व्हरून पावोवन दी आनी ताच्या मारिपा सगळें बरेंपण जे कोणा खातीर आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमचे खातीर आमचे हरी एकल्याचे तेसावां, आमचे हरी एकल्याची मागणी सोमया मुखार पावोवन दी म्हणून त्या पवित्रत्म्या उलो मारया. पवित्रत्म्या सक्तेक कुरपेक आमकां समर्पण करया, आमी मागया मोगाचें. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಪರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. Alleluia, Alleluia. मोगळा जिसू तुझ्या पवित्रत्म्या वत आख्या संवसारार तुझ्या पवित्रत्म्या वत, पवित्र सभेचेर तुझ्या पवित्रत्म्या वत. सगळे पवित्र सभेक बळवंत कर, कष्टा दगडामध्ये तुझे सुवार्ता प्रगट करून तुका विश्वासी रावंक पवित्र सभेच्या हरी एका सांद्याक अभिषेक तुझ्या कुरपेन भरून आमच्या संवसारार उदेल्ली ती झुजाची मोडां तूं रावय. इराण, इस्रायल, अमेरिका मध्ये आणि इतर मिडल ईस्टच्या गावांनी सगळे ते झुज संपूर्ण तरा रावय. आमच्या भावनांचे जीवित सगळ्यांचे जीवित समाधानाचे कर सोमया तुझ्याकडे परतून मागता. जे कोणा खातीर आमी मागला हरी एकल्याचे तुझ्या पवित्रात्म्या तुझ्या सत्तेन बरो प्रत्येक जण सक्कड पिडेस्ता विविध तरेच्या पिडेशिण्यांतले सुटका दी, तांकां वायट सत्तेंतले सुटका दी, बरी भलायकी बरेपण दी, तुझे बरेपण हरी एकल्याक वाळून दी म्हण सोमया ह्या घडये तुझे मुखार परतून मागता. touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint through your Holy Spirit, heal them Lord Jesus, may your mighty power flow
May the power of the Holy Spirit, Lord. Jesus, my Lord Jesus, touch, heal, Lord Jesus. May your mighty power flow. Hallelujah, 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 hallelujah. समयाचे आशीर्वाद जोडच्याक तयार जावन गावया गीत येद्या वडा सक्रामेंतां. Idea boda sakramenta sustang naman koruya purvilya tyarupabola navyariti adarya salon vecha uskatvisvyam babartache Boltimyam Sase Bapa Tashe Puta Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Eka Stalyan Sita Tukado gancia spirita Samasami navartha. Amen. प्रार्थूया येसुम्या जेजो क्रिस्ता या विची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडाव तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडण्याचा बल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना.